आहात आणि चोपडे टू मोर्जी खिंड हांगासर ह्यो रोड वायंडींग आनी हॉट मिक्सिंग ह्यो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 3 कोटीचो आहा आनी आयज जे आमी काम सुरवात करपाक नाल फोडलेलो आसा आनी आमच्या मदीं हांगासर चोपड्याचे सरपंच हेमंत बाबा तशेंच मोर्जेचे सरपंच पवन आहात तरी एंटर आगारवाडे चोपड्याची पंचायत बॉडी तशेंच मोर्जेचे मेंबर आमचे मुकेश गडेकर आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ हांगासर हजर आसात। खरेंच बरें दिसता की जेन्ना आमी हे सगळे PWDची कामां जी घेवन आमी फुडें सरलेले आयज खंय तरी तेका एक वाटचाल म्हणजे सुरवात जाल्ली आसा आनी हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघात जे रस्त्याची परिस्थिती आसली ती पळोवन जाता तितके पळय स्पीड अप करून हे टेंडर्स आउट केल्या टेंडर्स ऑलमोस्ट सगळे हातीन घेतलेले आहात आणि कामूय सुरवात जाल्ले आहा। जे एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां पवनान सांगला मोर्जी खिंड टू न्यू वाडो हे एक पेंडींग आसा तशेंच खिंड टू बँक ऑफ बरोडा टू वयर मोरजाय देवळा मेरेन हे सगळे रोड्स आहात तशेंच चोपड्याचे आहात व्हडलो चोपड्या टू केरी ह्यो रोड आसा हे सगळे रोड ऑलरेडी म्हणजे बाय नेक्स्ट मंथ हे सुरवातूय जातले। चोपड्या टू केरी फेरी पॉइंट जो रोड आहा टेंडर जाल्लो तो ऑलरेडी सगळं जाल्ले आसा आमी फक्त होल्डार दवरला कारण आमी जो पायपलायन जी आहा उदकाची ती दोनूय वाटेन घालता म्हणजे गोंयांत पयलेच फावट खंय तरी आमी कन्सिडर आमचे PWD डिपार्टमेंटान वॉटर सेक्शनान हे केल्ले की दोनूय सायडीन पायपलायन घालतात जेणे करून जेन्ना वॉटर कनेक्शन कोण घेता तेन्ना रस्तो खणपाचो हे जावचें ना म्हणजे नाल्यार आतां कितें जाता रस्ते खणटात आनी परत आमी नवीन केल्ले रस्ते खणटात आनी डांबार बीन सगळे वयता सो दोनूय पायपलायन आहा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट तेजो 19.5 कोटी आहा म्हणजे पायपलायन घातल्या उपरांत रस्त्याचें काम सुरवात जातली आनी इंटरनल रोड सगळे बाय नेक्स्ट मंथ सगळे म्हणजे फुडल्या विकानूय एक इनॉग्रेशन आहा त्याच्या फुडल्या म्हणजे प्रत्येक विकान एक आसा सगळे लायन अप केल्ले आसा सो सुरवात आमी हांगा चोपडे सर्कल टू मोर्जी खिंड हे आमी हांगासर केल्ले आहा तेका लागून आमचे एंटायर PWD डिपार्टमेंट हे स्टाफ सगळे आहा तेंचे JEE सगळे आहा तेंचे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी पर्सनली आमच्या ऑफिस स्टाफा वांगडा फॉलोअप करून हे बेगिनात बेगीन करून हाडले। रुंदीकरणच जातलो हे रोडाच्या सायडीक माती जमीन दिसता जी आमी कन्सिडर पयलीं तेंच्यांनी करूंक नासली ती सगळी कन्सिडर केल्या म्हणजे फुटपाथ जी आहा ती एंड मेरेन सगळो ह्यो सोलिंग जातले आनी हॉट मिक्सिंग जातले काबार जातले हे आयज काम सुरू जालां ऑलमोस्ट म्हाजे हिसपान एका म्हयन्यान हे सगळें काम जाता कित्याक इम्पॉर्टंट आहा ड्रेनेज आनी क्रॉस ड्रेन्स आहात ते हे हेतून कन्सिडर केल्ले आहात आनी गटर्स आहात ते आमी केल्या कित्याक हे उदीक भरता 2-3 जंक्शनाचे उदीक भरता आनी ते उदीक भरल्या कारणान रोडूय पिड्ड्यार जाता आनी लोकांकूय त्रास जाता सो आमी हे गटर्स आनी क्रॉस ड्रेन जे आहा ते हे प्रोजेक्टान घेतलेले आसात आनी तेका लागून लोकांक फुडें फ्युचर पावसान रुंदीकरण करून मागीर रावचे ना चोपडे आहा ते सर्कलाचे ब्युटिफिकेशन केल्ले ते 3 फातर आहा ते कितें तरी तुमचे कडेन नवीन योजना आसली खंय पावली तेची ऑलरेडी आमी वाट पळयतात फक्त पायपलायन पयलीं घालपाचें आहा पायपलायन घातल्यार हॉट मिक्सिंग आतां जर ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार रस्तो करतना ते सगळे पिड्ड्यार जातले ऑलरेडी आमचो प्लॅन बीन सगळे रेडी आहा आर्किटेक्टान प्लॅन डिझायनींग सगळें केल्लें आहा पयलीं आमी रावल्यात फक्त पायपलायन घालपाक आनी हॉट मिक्सिंग करपाक हॉट मिक्सिंग जाल्या उपरांत तेचे सर्कलाचे आनी डिवायडर प्लस एंट्री पॉयंट आहा ते एंट्रन्स सगळे म्हणजे चड काय उलयना जाल्या उपरांत तुमकां कळटलें एक कंप्लीट डिफरंट म्हणजे जर कोण आमचे सुद्दां स्थानीक जावं किंवा ट्युरिस्ट येतले तेन्ना तांकां कंप्लीट वेगळे प्रकारे थंयसर हे दिसता म्हणजे तूं भायर फॉरेनाक गेल्ल्या भशेन दिसता इतलेंच सांगतात जेन्ना जातलें तेन्ना तुमीच पळयात तशें थँक्यू सायकल ट्रॅक आमी आतां उबे आसा पळय केलो कित्याक म्हाका दिसता जेन्ना केला तो आयज मेरेन एकूय सायकलूय चलोवंक ना हेचेर आनी जेन्ना हे करता आसतना म्हाका दिसता हांव नको कितें तरी कॉन्सेप्ट आसतलो पूण हे करता आसतना ताका गटर्स घेवंक जाय आसले आनी क्रॉस ड्रेन्स घेवंक जाय आसले कित्याक हो प्रोजेक्ट केलो अर्दो कुटो जाला पूण तेच्या हांगासर उदीक ह्या कारणां खातीर साठवता हेच्या पयलीं उदीक साठवनासलें हो सायकल ट्रॅक केला तेका लागून ते उदीक साठोवन रस्तो पिड्ड्यार जाता आतां तुमी गटरची म्हाका दिसता ह्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडांतल्यान केला सायकल ट्रॅक स्टेट गव्हर्मेंटान तेका लागून आमी हातूय लावंक शकना तेका जर स्टेट गव्हर्मेंटान जाल्यार कितें तरी मॉडिफिकेशन करून हेचो आनीक कितें तरी युटिलायज करूंक शकता ते आमी हात करूंक शकता येस ओके